पेडण्या आरोग्य सेवेचे खोबरें रेडिओलॉजिस्ट गायनेक स्पेशलिस्ट आणि बाकीच्या सुविधांचा उणाव आशिल्ल्यान लोकांक दुयेंतींक घेवन नित्याचे धग चपाटे। वे प्रसंगाक म्हापशा ना जाल्यार बांबोळे धांवपाचे। मांद्रेच्या स्वराज संस्थेन मागण्यो हेल्था मेरेन पावयल्यात। आमच्याकडे एक्सरे आसा, एक्सरेचो डिपार्टमेंट आसा, पण तेतून रेडिओलॉजिस्टची कमतरता आणि ताका लागून आमकां सगळ्यांक ऑझिलो हॉस्पिटलांत म्हापसा धांव घेवची पडटा ह्या तंत्रज्ञानाचो अभाव असल्या कारणान। 70 तालुक्यांतलो जो स्टाफ आसा त्या स्टाफान टायमार येवप टायमार वचप आणि ताका लागून खूबसो डिस्टर्बन्स जाता। ह्या मेमोरंडा मार्फत आमी आयज जे हयसर काय जी कमतरता आसा आणि लोकांक जे आरोग्याच्या बाबतीत त्रास जातात ते सगळे काय खंयचे गोष्टी आमकां हयसर जाय आणि खंयची कमतरता आहा हे आमी त्या मेमोरंडा मार्फत दिल्ले आसा सरकारा कडेन। अनेक टेक्निशियन थंय ना। आरोग्याक ज्यो आवश्यक सुविधा आसा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आणि ते एक्सपर्ट हांगा जाय, ते एक्सपर्ट डॉक्टर कन्सल्टंटांचोय अभाव आसा। अनेक टेक्निकल गोष्टी म्हणजे कमी आसा। टुरिस्ट सीजन असल्या कारणान भयंकर लोड असता आणि ॲक्सिडेंटाचे प्रकार हे वाढतच असतात। स्पेशली विकेंड असता, शुक्रार शेनवार आयतार ह्या दिसांनी तर ॲक्सिडेंटाचे प्रकार भयंकर वाढलेले असतात आणि 108 ही पावाना, तेका लागून 108 सर्वीस ही आता वाडोवंक जायी। हेल्थाचेर जो खेळ चल्लेलो आसा पेडण्याच्या लोकांचेर हेची संवय जाल्लेली आसा। फक्त आमी आशेन कित्याक रावल्यात की आमचो जो पालक मंत्री आसा ते गेल्या ते विधानसभेन आमच्या आमदाराच्या प्रश्नाक उत्तर दिताना सांगलेले की नवीन हॉस्पिटल जे GMCक लिंक जातले ते 31 डिसेंबराक चालू करतात। मंत्री तुमच्या दारीत आरोग्य मंत्री विश्वजीत सोमारा पेडण्या भोंवडेर वचपाचो। तुवेंची CSC जाग्यार घालपाचो इश्यू पयलो। NGO एक्टिविस्टूय ताका रावल्यात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।